वॉटर रिसोर्सीस सभापती महाशय, वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा खातीर 675 कोटीची भरीव तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोंयांतला उदकाचो स्त्रोत आनी नद्यो यांचो सर्वकष अभ्यास जावचो, तशेंच ह्या उदकाच्या स्त्रोताचे संवर्धन करपाक आवश्यक ती म्हायती मेळची म्हणून हांव नदी परिक्रमा उगम से संगम ही कार्यावळ जाहीर करता. हातूंत सैम भोंवडी, ड्रोन शूटिंग, रिवर हेल्थ मॉनिटरिंग आणि नदी संवर्धना खातीर नैसर्गिक उपाययोजना आखप हाचो आस्पाव जातलो. ह्या खातीर हांव 5 कोटीची तरतूद जाहीर करता. ह्या खातीर NIO सारक्या तज्ञ संस्थेची आमी मदत घेतले. सकयल दिल्ले प्रकल्प ह्या आर्थीक वर्सा पूर्ण करपाचोय आमचो यत्न आसा. कन्स्ट्रक्शन ऑफ द बराज 250 MLD साळ दिवचल हांगासर, त्याच बरोबर रिवर रिज्युनेशन प्रोग्राम एट साळ साउथ हांगासर, त्याच बरोबर फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम एट द म्हापसा रिवर हाज्याय खातीर आमी प्रोविजन 40 कोटीचे केल्ले आसा. सभापती महाशय, नॅशनल वॉटर मिशन खाला उदक संसाधनाची वळख करून नकाशे तयार करप आणि 2047 वर्सा मेरेन उदकाची गरज आशिल्ली स्थिती अदमास करप आमी अभ्यास सुरू आसा. प्राथमीक नियाळ प्रमाणे राज्याच्या उदकाची मागणी 31.46 TMC आसा. ह्या मागणेची पूर्तता करपा खातीर आणि उदीक संवर्धन माध्यमांतल्यान उदकाचो सांठो वाडोवपाक म्हाजे सरकार सकयल दिल्ले प्रकल्प चालीक लायतले. हांगासर पंचवाडी शिरोडा हांगासर जवळपास 240 कोटीचो प्रोजेक्ट प्लॅन करता. वेर्णा इंडस्ट्रियल सप्लाय रॉ वॉटर सप्लाय करपाक जवळपास 170 कोटीचो प्रोजेक्ट करता. अपग्रेडेशन ऑफ द काल्या पंपिंग स्टेशन्स एट वोपा 170 कोटीचो प्रकल्प आणि ताज्या भायर इट इज एन इरिगेशन सिस्टमी खातीर 330 कोटीच्या प्रकल्पाची आमी तरतूद केल्या. सभापती महाशय, माझ्या सरकारान घेतिल्ल्या फुडाकाराक लागून महाराष्ट्र सरकारान तिराळी धरणाच्या उदकाचो सांठो 5.34 TMC वाडोवपाची कार्यक्षमता अभ्यास करपाक तात्वीक नदरेन मान्यता दिल्या हे तुमकां कळोवपाक खोस भोगता. सभापती महाशय, शिंपणावळ पेयजल औद्योगिक क्षेत्रात लागपी 15 TMC उदकाची पूर्तता करपाक माझ्या सरकारात राज्यात 50 कोटी खर्चून 6 नव्या धरणां खातीर DPRचे काम चालू आसा. सभापती महाशय, भारत सरकारच्या नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम 3rd हेच्या अंतर्गत पणजी शहर आणि भोंवतणीच्या वाठारांतले पूर नियंत्रण उदकाचो निचारो, मिठागराचें संवर्धन, मँग्रुव्ज प्लांटेशन अशा कामां खातीर आमकां 247 कोटी मेळपाचे आसात. सभापती महाशय, वर्ल्ड बँक एडेड प्रकल्प डॅम रिहॅबिलिटेशन अँड इम्प्रुवमेंट प्रोजेक्ट हाच्या अंतर्गत धरणाचे सेफ्टी ऑडिट आणि हेर सुरक्षा चालीक लावपा खातीर 58 कोटीच्या खर्चाचो अदमास आसा. सभापती महाशय, महाराष्ट्र आणि गोंय राज्यात आसपी तिलारी इरिगेशन, लेफ्ट बँक मेन कॅनाल आणि रायट बँक मेन कॅनाल हाचे काम अंदाजे 400 कोटी रुपया खर्च करपाचो मोख आसा. सभापती महाशय, 50 कोटी खर्चून अस्नोडा ते गिरी म्हापसा मेरेन 60 MLD रॉ वॉटर पायपलायन घालपाचोय प्रस्ताव आसा.